मायमगाचो येवकार हांव भक्तीपै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. राज्यांत उदरगतीच्या नांवान पर्यावरण काबार. लोकांचो विरोध आसून सुद्धा जाता पर्यावरणाचेर वार. फोंडा म्हाळशे कुर्ती सावन लँड फिलिंग प्रकरण आयले उक्ताडार. दिवचले कॅमेरे पर्दे के पीछे. कांय होर्डिंग्स हे कॅमेरे करतात ब्लॉक. बेगोबेग करचे लक्ष केंद्रीत. थळाव्यांची मागणी धरता नेट. सरकाराच्या उदरगतीच्या कामाक नेट पूण देखरेख करपाचेर आडनदर. मडगांवच्यो जुन्यो धोकादायक बिल्डिंगो करतात हुस्को निर्माण. घो जावपाची आसा भिरांत. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमा लागसार खाजगी मालमत्तेच्या उदरगतीच्या फायद्या खातीर सरकारी मालकाच्या जमनीचेर रस्तो बांदपाचो वावर नेटान सुरू आसा. हे सुवातेर माती भरून सुमार 10 मीटर रुंदीचो रस्तो बांदतात. जातूंत तिप्पट ट्रक खाजगी भाताच्या शेतांत माती उडयत आशिल्ल्याचे चित्र मुखार आयले. हाचो खर निशेध मडगांव काँग्रेस ब्लॉक वांगड्यांनी केलो. त्याच्या भायर ते एक्वायर केला. त्याच्या भायर आता ते गव्हर्मेंटाचे ते आमगे ग्राउंड न्हू तो न्हू तेमी मागीर ते लोकांक कोर्टाक गेलो तो बंद पडलो न्हू. खंयचो हो ग्राउंड गेलो आमचो हिंगा हय तो ग्राउंड आमगेलो आख्खो तेही पुरयलो आख्खे माती घेवन माती घायला तशी. मागीर तो ग्राउंड मेळ्ळो तुमकां. तेम पुरयलो ग्राउंड तुमी बंद केलो म्हणटूच तुमकां पडली. आम गेले रस्त्याचेर खेळपाचें क्रिकेट. रस्त्याचेर खेळपाचें. तुमी बिचेसार खेळपाक जाय तशें कित्याक ना पूण वयर सकयल आहा न्हू. ते मातशें करपाक पडलें. एक हे मारपाचें खेळ घालपाचें. तेणें 50 ट्रक घातले वेस्ट माती मारपाचें आनी घालपाचें. शेवाळें मारून सावन निवळ करपाचें. शेवाळें अशी मेळटा मरे 500 रुपया. इंडोर स्टेडियम डिस्ट्रिक्ट लायब्ररी सायडीन आसा. इंडोर स्टेडियमाच्या फाटल्यान आसा आनी हांगा दिसून येता गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी ही एक्वायर्ड प्रॉपर्टी. कित्याक तुमी पयलें आसतलें ते कंपाऊंड वॉल बांदिल्लें आहा. हे एंटायर एक्वायर केल्लें आहा. एक्झॅक्टली कितले बाउंड्री ती खबर ना पूण कंपाऊंड वॉल काडला आहा म्हणटरी कळटा की ऑलरेडी हें एक्वायर्ड म्हणून. आनी ते एक्वायर्ड लँडांतल्यान एक रोड येता 10-12 मिटराचो सुमार. एक प्रॉपर्टी डिवेलप करपा खातीर ही प्रायवेट प्रॉपर्टी. आनी हे शेत आसलें पयलीं आतां तें फिलिंग करपाक काडलां आहा. कोण रियल इस्टेट डेव्हलपमेंटा खातीर. आमकां हिंगा मडगांव कितलेशे भाग आसा. शिरवड्याचे लोक कितली 30-40 वर्सां फाटीं लागले आहा तांकां रोड जाय म्हण. थंय रोड जायना आनी हांगा रियल इस्टेटाक रोड जाता. एक घर सुद्दां ना हो रोड बेनिफीट जावपा सारको. आनी हो रोड इतलो रुंद रोड ह्या प्रॉपर्टी कशें मेळटा. तो इतलो रोड जे रोड तूं रुंद दिता त्या टायमार कमर्शियलूय जाता. झोनूय चेंज जाता. C1 जातलो फाल्यां. स्पेशल C1य जातलो. कितें चलता हांगा. आनी हे आतां मडगांवचे आमदार खबर ना. कित्याक मडगांव जे कितें पान देखून हालतलो जाल्यार दिगंबराचे नॉलेज नासतना हें पान हालपाक शकना. आनी हे दोळ डेव्हलपमेंट जाता ताजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्यार ताजे नदर ना. आमी फ्लायींग स्क्वॉडाक कंप्लेन करून आपयल्ले आसा. ते इन्स्पेक्शनूय करून गेल्ले आहा. ते रिपोर्ट घालता म्हणटात. पूण आमकां हेजेर एक सामकें क्लियर कट हें जाय की हें कोण करता तें आनी कोणाचो हात आहा तें आनी वेदर दीस इज परमिटेड. एक परमिशन आसा जाल्यार समजला. कित्याक हांगा कित्याक अंदाधंदी चल्ले आहा. पब्लीक इंट्रस्टाचें एकूय काम दिसती पडना आमकां. हे फक्त पर्सनल इंट्रस्टाचें आनी कोणा फायदो करपा खातीर इतलेंच काम आमकां दिसती पडटा मडगांव जाता तितलें. हेजेर आमचो स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसा आनी हें बंद जावपा जाय. आनी नाजाल्यार एक परमिशन कोण दिलें तेंय आमकां कळपा जाय. आनी गव्हर्मेंट हितूंतल्यान रोडूय कोण दिलो तो कळपा जाय. बोर्डूय ना हांगा. इवन परमिशन आसलें जाल्यार बोर्ड घालपाक जाय आसलो हांगा जाल्यार तो बोर्डूय ना हांगा. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. सरकाराची जायते कडेन उदरगतीची कामां नेटान चालू आसात पूण देखरेख करपाचेर मात लक्ष केंद्रीत केल्लें वचना. हाची जायती चित्रां मुखार आयल्यात. राज्यांत एके वटेन जुन्यो धोकादायक बिल्डिंगो हुस्को निर्माण करतात जाल्यार दुसरे वटेन धोकादायक कार्यालयांनी कर्मचारी आपलो जीव हातांत दवरून काम करतना पळोवपाक मेळटा. हाचीच एक देख दाखोवपी रिपोर्ट मडगांवा सावन आमचो रिपोर्टर रमेश नायक राव दाखयता. पळयात.
आमी आसात ते मडगांव आसात आनीक मडगांवां तुमकां खबर आसतलें की ज्यो ओल्ड बिल्डिंगी आसात ह्या बिल्डिंगेच्यो कितल्योश्यो बिल्डिंगी आसात हेंची कितें परिस्थिती जाली ती तुमकां जाणा आसतली आनी एवरी इयर एक पावस कमी जावचे पयलीं ह्यो बिल्डिंगेचे एक पार्ट जो आसा हो पडत आसा आनी हेचे खातीर ज्यो म्युन्सिपालिटी आसा जी मडगांवची हेणी कितल्योश्यो बिल्डिंगी ह्यो आयडेंटिफाय केल्यो आनी तेची जी फायल आसा ही कलेक्टराक धाडली पूण आज पर्यंत हेचेर कितें जालां म्हूण तें कोणाक खबर ना कलेक्टरा विचारल्यार कलेक्टर कांय सांगपाक वयना आमचो प्रोसेस आसा म्हणटा ह्या प्रोसेस केन्ना म्हणलें आसतले बिल्डींग मोडोन पडटरे तितून पोना लोक मोडटरे तुमचे प्रोसेस स्टार्ट जातलो आतां पुरू इन्सिडेंट जालो ते तुमकां जाणात 4 म्हयने पयलीं इन्सिडेंट जाला तुगेलो मडगांवाक परतो जाले कडेन आसा लता कडेन तेच पयलीं जाल्लो मार्केटां जाल्लो पूण ह्यो बिल्डिंग ह्यो अनसेफ आसात हेजेर आज पर्यंत कांय जालें ना ह्यो कित्याक जायना हेच्या प्रोसेस लांब कित्याक वयता ह्यो पळोवपाची गरज आनी ह्यो सिटी आसात आनी मार्केटां आसात आनी मार्केटां आसा त्यो रिस्की आसात हेजेर सुद्दां तुमच्यान जर कांय करपाक जायना जाल्यार आनी त्यो आनी बंद करून फायदो कितें आसा त्यो सील करून या त्यो बॅड कंडिशनां आसा म्हणून सांगून फायदो कितें आसा खंय तरी हेजेर जावपाक जाय म्युन्सिपालिटी सांगता की आमी जितले आसलेले त्यो आमी धाडले म्हणटात पूण मागीरचो रोल कोणाचो मागीरचो रोल कलेक्टराचो कलेक्टरान ते धाडून PWD धाडून तेजेर कितें आसा तें एक्शन घेवपाक जाय आसता पूण हांगा एक्शन जायना फक्त येवन इन्स्पेक्शन करतात कितें उलयता आनी चल्ली मागीर कांय ना तेजे नंतर कांय ना म्हणटरीर हांगा कितें तरी ह्या हेचेर जावपाक जाय आनी एक सोल्युशन येवपाक जाय आनी जो पर्यंत सोल्युशन येना ह्यो अनसेफ आसा त्यो फाल्यां थंय कोणी लोक रावतले पावस येत म्हणून आनी मागीर इन्सिडंट जाता आतां पावस कमी जावपाचो आसा आतां पळोवया कितपत हेजेर एक्शन घेता काय घेवपा ना म्हणटा येणारो काळ जाण आसतलो गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यांत उदरगतीच्या नांवान पर्यावरणाक बरोच मार बसपाक लागला. लोकांचो ठाम विरोध आसून लेगीत प्रश्न तडीक लावपाचे नांव घेनात. फोंडा म्हाळशे कुर्टी सावन लँड फिलिंग प्रकरण उक्ताडार आयला. म्हाळशे कुर्टी महामार्गा कुशीक लँड फिलिंग जाल्ल्याची कागाळ दाखल केल्ली. ह्या लो लाईन वाठारांतली शेतकी जमीन भरपाचो वावर नेटान चालू आशिल्ल्यान थळाव्या समाज वावुरप्यांनी हुस्को उक्तायलो. आयज अधिकाऱ्यांनी सुवातेची पळोवणी केल्या पूण खर कारवाई जातली वय वेळच सांगतलो. सोमरा हांवें 3 दिसां पयलीं एक कंप्लेन केल्ली फ्लायंग स्क्वॉडाक. भयंकर मोठ्या प्रमाणात पेडी फिल्डान लो लाईंग एरियेन लँड फिलिंग जाला. सो त्या प्रमाणे आज म्हाका फ्लायंग स्क्वॉडाचो कॉल येयलो की आमी इन्स्पेक्शना येता 10 वरांचेर पाव म्हणून. सो दोनी कडेन इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा. हांगा म्हाळशे रोडाक जर येत जाल्यार हांगा फाटल्या एका जितलें फिलिंग केल्लें तेज्याकूय आनीक एक 20 ट्रिपी मात डंप केल्ली आसा आनी मोस्टली डंप केल्लें आहा पळय न्ही ते सगळे डेब्रीज आसा. सो लो लाईंग एरिया आनी दुसरें म्हणजे पेडी फिल्ड आसा. हायकोर्टाची ऑर्डर आसा. दुसरे मिनिस्टरानूय सांगलेलें आसा लो लाईंग एरिया पूण 1.5 मिटर जाल्यार फिलिंग करपाक मेळटा दिवपाना म्हणून. पण हांगा पळयत जाल्यार 6-7-8 मिटराचें सामकें अशें लँड फिलिंग केल्लें आसा आनी इतले मोठ्या प्रमाणात जाल्लें आहा पळय न्ही ग्रॉस वायलेशन ऑफ सेक्शन 17A ऑफ TCP एक्ट. म्हाजी मागणी आसा आतां ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा वायलेशन बूक केल्लें आसा. म्हाजी मागणी आसा की हेजेर सामकी स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. ह्यान फुडें कोणाची कापास्ताद जावपाक जायना की लो लाईंग एरियेन इतलें लँड फिलिंग करपाक. कोणी लँड फिलिंग करतलो जाल्यार तो विचार करपाक जाय ताणें 10 फावटी. हेज्यान पयलीं एक्शन जायना म्हणून हें सगळें मोकाट चल्लां सगळें. हांगा फिलिंग करता थंय बेतोड्या क्रॉसरोड जंक्शनाक फिलिंग केल्लें आसा. थंय कुट्टी फिलिंग केल्लें आसा. गव्हर्मेंटाचो तो धाक आसपाक जाय पळय न्ही तो धाक ना म्हणून हें चल्लां. आतां मागता की हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावची. आमी आतां इनाफ इज इनाफ मुवमेंटाचे आमी हे आसा फोंडेचे कार्यकर्ते आसा. आमी कितलेशेच अशें नदरे हाडून दिल्लीं आसा पण ज्यो कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा ती मातशें एक्शन घेवपाक हेजे स्लो मोशनाचेर अशें दिसता म्हाका पळोवपाक गेल्यार. कारण आज थंय हें जाल्लें पूण TCPचे कोण पावले ना. फक्त कलेक्टरान ऑर्डर काडलें हें करपाक. तर बेतोड्या तुमी सगळ्या लायनीन पळयतले सगळ्याक हें चालू आसा. मेन हेजें कारण कितें जाता की आज तुमी पळय बायसन एटॅक जो जाता गौराचो ताचो कित्याक लागून जाता तर अनेक जाग्यार तेंचें जें उदक पिवपाचें जें हें आशिल्लें तेंचें तळीं आशिल्लीं जावं पोंड आशिल्लें तें पुरयल्या गेल्या
आनी ताका लागून ह्या आतां गोवा एरड्या हे शहरान पावपाक लागले तांकां उदक जाय येदे व्हडले प्राणी तो सामको एक टनाचो ताका उदक जाय मेन तें तेंच्यांनी लिपयले बेतोडे जर ते फडणे वेळार हेजेर जंक्शनाचेर पळयत ते सायडीन सगळे एकट्यान व्हडले हे करून सगळे ते पुरयलां आनी त्या सायडीन सगळ्यांनी पुरयलां थंय सगळ्यांनी चडशें हें फिलींग केल्लें आसा आनी म्हाजी रिक्वेस्ट आसा गव्हर्मेंटा कडेन की जाता तितले बेगीन हें स्टॉप करचें जेणे इलिगली केलां तांचेर एक्शन घेवची आनी तें परत हें करचें रेक्टिफाय करचें. हय हो तो नाला असो येयला आनी हो तो नाला हे सबंद पुरोवपाचो डाव चल्ला आनी हो तो पेरेनियल नाला लायफ लायन ऑफ पोंडा जो भायत्या खोलांतल्यान सुरू जाता बेतोडा पंचायत लागता कुट्टी खांडेपार पंचायत लागता पोंडा म्युनिसिपालिटी लागता कवळ्या पंचायत लागता मेन नाला हो आनी हो प्रिजर्व करपाची गरज आसा पूण हांगा ग्रॉस व्हायलेशन लँड फिलींग 8 मिटराचें लँड फिलींग चल्लां एका वाटेन वॉटर शॉर्टेज जावपाक लागल्या असल्या परिस्थितीन हे जे पेरेनियल नाला पळय आसा पळय न्ही गांवां सिटीन हे सामके हाय टायम की दे शूड बी प्रिजर्व आनी जे व्हायलेशन आहा पळय न्ही ते स्ट्रिक्टली बूक जावपाक जाय. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. दिवचले कॅमेरे कार्यरत जाल्यात खंय पूण ते पड्डे के पिछे लिपल्यात म्हणपाक अतिताय जावची ना कित्याक तर कांय होर्डिंग्स हे कॅमेरे ब्लॉक करतात देखून हाचेर बेगोबेग लक्ष केंद्रीत करचें थळाव्यांची मागणी नेट धरता. पळयात महेश गोवेकराचो रिपोर्ट. दिवचले जे कॅमेरा घातिल्ले सादारण 37 लोकेशनाचेर हे CCTV कॅमेरा म्युनिसिपल एरियान घातिल्ले आनी आमी फाटीं स्टोरी केल्ली की हेतूंतले थोडे कॅमेरा जे आसा ते बंद आसा पूण आतां अशें कळ्ळां की ते कॅमेरा तेंच्यांनी रिस्टोर केल्लेले आसा पूण अशें दिसता की हे जे कॅमेरा आसा तांकां सद्या ऑब्स्ट्रक्शन जाल्लेलें आसा कित्याक तर जे लोक पार्टी आसा तशेंच कोणाचे बर्थडे हेजे ब्लॉक करता ह्या कॅमेरांक तशेंच जे मॅनेजमेंट बोर्ड आसा ते करता अशें जावपाक जायना. सादारण आतां तुमी छत्रपती शिवाजी सर्कल म्हणटा जाल्यार ती एक मेन लोकेशन दिवचलचें आनी थंयसर एडवर्टिजमेंट जे बोर्ड आसा तशेंच पॉलिटिकल पार्टींचे खंयच्या एका विशेश केल्ले बोर्ड ते त्या कॅमेरांक ब्लॉक करीत आसा ते सद्या काडपाक जाय अशी मागणी सगळे कडेन जायत आसा कित्याक तर हांगा हे कॅमेरा जे घातले ते कितें चोरयो जाता तशेंच एक्सिडेंट जाता हे पळोवपाक घातल्या म्हणून सद्या जे होल्डिंग्सा खातीर जे कॅमेरा ब्लॉक जाता त्या खातीर हे कांयच कळना आनी हेजो त्रास जो आसा तो जे कोण पुलीस ऑथॉरिटी आसा तशें दुसरे म्युनिसिपल कावन्सिल आसा तांकां जाता कित्याक कांयच सारकें तांकां तेजेर दिसना कित्याक सद्या होल्डिंग्सा खातीर हे कॅमेरा सगळे 3-4 लोकेशनाचेर ब्लॉक जाल्लेले आसा आनी हे बेगींतल्या बेगीन होल्डिंग्स जे कोणी घातल्या ते काडचे नाजाल्यार म्युनिसिपल कावन्सिल जे आसा म्युनिसिपालिटी आसा तांच्यांनी एक्शन जे होल्डिंग लायता तांचेर घेवची अशी मागणी सद्या जायत आसा आनी ही बेगींतल्या बेगीन काडपाक जाय अशें आमकांय दिसता कित्याक हे कॅमेरा लोकांच्या सोयी खातीर घातल्या ना तर हे होल्डिंग्स लावन तेंच्यांनी हे ब्लॉक करपा खातीर. दिवचलेन CCTV कॅमेरा बसयल्यात शांतादुर्गा स्कूल ते कॉलेज पर्यंत पण जाता कितें हे CCTV कॅमेरा बसयल्यात थंयसरूच कांय लोकांनी थंय आपले होल्डिंग लायल्यात बॅनर लायल्यात आनी बॅनर लायल्या कारणान ते कॅमेरा आसा पळय ते कॅमेरा लिपल्यात. हांव एक विनंती करता नगरपालिकेक हे खरें म्हळ्यार नगरपालिकेचें काम हे बॅनर जे लायल्या पण हे ताबडतोब काडचे ना तर ते कोणाचे आसा म्हणून तेंचेर एक्शन घेवची खरें म्हळ्यार हेचेर पुलीस कंप्लेंट जावपाक जाय कित्याक तुमी जो गुन्यांवकारी आसा पळय तो मेळपाक जाय पळय थंय तुमी ब्लॉकेज निर्माण करतात हें बरोबर न्हू हें योग्य न्हू आनी राजकारणी आसा पळय तांकां हांव एक आवाहन करता की तुमी तुमचे पोस्टर जे लायतात पळय ते पोस्टर सारके वेवस्थीत जाग्यार लायात अशें कितें ब्लॉकेज करता थंय लावं नाकात बरें काम आसा पळय तें ब्लॉकेज करूं नाकात बरें अशें दुसऱ्या जाग्यार लायात. आनी मेनली हे सर्कल आहा पळय शिवाजी सर्कल थंयसरूच 2-3 कॅमेरा ब्लॉक केल्ले आहा थंय तुका कितें म्हणटा. हय आतां ते तो जागो जो आसा पळय शांतादुर्गा स्कूल सर्कल जो आसा पळय तो जागो सगळ्यांत म्हत्वाचो आसा कित्याक थंय स्कूल आसात थंय आनी थंय रहदारी चड आसतात. म्हाका सांग आतां स्कुलाची भुरगीं आतां तुमकां तर खबर आसात गोंयकारांक सगळ्यांक खबर आसा की आतां बायलां भुरग्यांचेर कशे अत्याचार जातात ते कितें ल्हान भुरग्यांचेर अत्याचार जातात एखादो जर असो कसलो जर प्रकरण जालें जाल्यार ह्या कॅमेरा ब्लॉक कॅमेरा आसा पळय ताका लागून तें प्रकरण दिसचें ना कोणाक कळचें ना कांय
म्हणजे तुम्ही कितें मागणी करता हांव ऑथॉरिटी मागणी करता ते ताबडतोब ते थंय कॅमेरा दिसता पळय न्हू ते होल्डिंग आसा पण ते ताबडतोब काडचे. गोवा 365 खातीर महेश गोयकार, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव प्रन्योकार पोया फुडल्यो खबरो. माउंट कार्मेल ट्रॉफी इंटर विलेज फुटबॉल दुसऱ्या उपांत्य फेरयेत फादर आग्नेल कल्चरल क्लब पारोडान सेंट सेबेस्टियन यूथ क्लब मुरिडाक हारयले. टाय ब्रेकरांत 5-3 अशा गोल फरकांनी ही रोमांचक मॅच सोंपली. 17 मे आयतारा नावेली रोजरी खेळामार फायनल जातली. फायनल सेंट अँथनी FC असोल्डा आणि फादर आग्नेल कल्चरल क्लब पारोडा हांचे मदीं जातली. कमल स्पोर्ट्स क्लब केलावली आणि ऑर्गनायज केल्लो टोर्नामेंटच्या शेवटाक पावल्या आनीक आमी हो टोर्नामेंट ऑर्गनायज केल्लो माउंट कार्मेल चॅपलाच्या आदारान. हाचे सेमी फायनल्स जाल्यात आनीक आयज सेकंड सेमी फायनल जाल्ली तातूंत पारोडा फादर आग्नेल क्लब हो क्लब पारोडाचो फायनलाक पावला. तशेंच पयल्या सेमी फायनलाक असोल्डा हो क्लब पावला. तर तांकां आमी शाबासकी दिता आनी ह्या टोर्नामेंटाचो माउंट कार्मेल ट्रॉफी हाचो फायनल जातलो 17 सांजे 4:30 वाजता. तर म्हाका सगळ्या फॅन्सा लागीं येवन ह्या टिम्सांक सपोर्ट करूं आनी हो टोर्नामेंटाक बरो शेवट सगळ्यांक देव बरें. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक. बिरेस्तारा सुके हवामान आणि उष्ण तापमान आसतले. कांय सुवातींनी रातच्या वेळार हलक्या पावसाची शिरशिरी पळोवपाक मेळटली. जाल्यार दनपरां खर उष्णताय जाणवतली. भलायकेची खासा जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. फाटल्या 24 वरांत कांय सुवातींनी हलको पावस पडलो, पूण फुडले कांय दीस सुके हवामान तिगून उरतले. तापमानात खर उष्णताय जाणवतली. भलायकी सांबाळची IMDन सल्लो दिला. तापमानात व्हड बदल जावचो ना. बिरेस्तारचे तापमान 36 ते 28 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. नुस्तेमाऱ्यांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. सुके हवामान, नितळ मळब, खर उष्णताय, सांबाळची भलायकी, हलको पावस, तापमानात ना बदल. तापमान 36 ते 28 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक ना शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.